देवसू कोरगांव हांगातल्या एका स्थानिकान आपल्या जे वाड्यावयले पंच मेंबर जो आसा त्याचेर एक पिटिशन फायल केल्या आणि त्याच्या ज्या पदा वरसून जे पंच मेंबर आसा त्या पदा वरसून त्याका काडचे म्हणून एकंदर 5 रेज्युलेशन घेऊन स्वतःच्या फायद्या खातीर 5 कोटी खर्च केल्या म्हणून जे स्थानिक आसा राहुल भगत यांचे असे म्हणणे आसा आणि त्यांचे डिमांड आसा की त्यांका ह्या पंच मेंबराक त्याच्या पदा वयल्यान काडचे असे तांच्यांनी डिमांड केलेले आसा. रिगार्डिंग पेटिशन्स ऑफ under section 12(1) that is to vacate the position of a punch member for involving in a taking resolutions. तर याच्या मातर्फे आम्ही जो पंचायती राज एक्टा प्रमाणे तो खूपशी रेझोल्युशन अशी घेतलेली हा पंच मेंबरशी अब्दुल करीम यासीन नाय ती आपल्या खातीरूच आपल्या बेनिफिटा खातीर घेतलेली हा. सो ह्याच्या अगेन्स्ट आम्ही हायकोर्टात अपील केले. हायकोर्टान आमकां लिबर्टी दिली टू कन्सर्न विथ ऑथराइज्ड ऑफिसर. सो याच्या उपरांत आम्ही ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसराकडे अप्रोच जावन थंय आम्ही पिटिशन फायल केल्ले आसा. सो रिसेंटली आमकां म्हणजे कालूच आमकां नोटिसीस सर्व जाल्ले आसा. सो 23rd इज नोटीस डेट ते आमकां थंय प्रेझेंट जावपाचे आसा. सो एक घालपाचे कारण म्हटल्यार कितें तर एक तर खूपशे करप्शन आणि मिसयूज ऑफ पॉवर केल्ली गेल्ली आसा. आता पहिले गजाल म्हटल्यार पॉवर कशी हे केल्लेली आसा तर त्यांनी ऑल टुगेदर 5 रेझोल्युशन घेतलेली आहा. 5 रेझोल्युशनां घेतल्या अशी घेतल्या की ती स्वतःच्या प्रॉपर्टीक बेनिफिट जाता. एक अराउंड 5 कोटीचो फंड गव्हर्नमेंट फंड पब्लिक फंड त्यांनी युटिलाइज केला आपल्या बेनिफिटा खातीर. सो ह्याच्या अंतर्गत त्यांनी अशी 5 रेझोल्युशनां घेतल्या की ती स्वतःच्या फादराक बेनिफिट जाता वेरएज ते स्वतःच्या प्रॉपर्टी जी त्याची पर्सनली बिलॉंग करता आणि त्याच्या फादराच्या नावावर बिलॉंग करता ही दोनही बेनिफिट जाता. आता पळयत जाल्यार एक आम्ही ह्याच्या पयलीं 2-3 व्हिडिओ काढलेले आसा ज्या कारणान दिसता की प्रोटेक्शन वॉल त्यांनी घेतलेले आसा. जी प्रोटेक्शन वॉल थंय गरजूच ना. थंय 3 डिपार्टमेंट 3 वर्क्स केले 3 टेंडर्स पास जाल्ले आहा. भितरले 2 टेंडर्स त्यांनी PWD मार्फत केले आणि 1 टेंडर त्यांनी पंचायती मार्फत केले. आता ती प्रोटेक्शन वॉल केली कोणाक ती थंय कोणूच घराय ना कितें ना आणि अराउंड एक 45 lakhs त्यांनी थंय खर्च केला पब्लिक फंड केला. तो म्हाका दिसता एक वेस्ट ऑफ मनी आणि तो जी पॉवर ताका दिल्लेली आसा ती तो वेस्ट करता सगळ्या जागा आणि भितर खूपशे तरेचे करप्शन इन्वॉल्व आहा. ह्याच्या अंतर्गत आम्ही एक ह्याच्या फुडें मागीर कारवाई करतले त्याच्या हेचेर एक्शन्स घेतले. सो ते आम्ही नेक्स्ट सेशनान बोलया. पण सध्या तो जी आपली स्वतःची पॉवर हा ती तो मिसयूज करून सगळ्या जो बेनिफिट पब्लिकाक दिवपाक जाय तो स्वतःच्या हेका बेनिफिट केल्ले आहा. त्या अंतर्गत आम्ही त्याच्या अंडर सेक्शन 12(1) ऑफ पंचायती राज एक्टा अंडर आम्ही पेटिशन फायल केलेले आहा. ओके. मग लास्टात तुम्ही डिमांड किती आसा? डिमांड टू डिस्क्वॉलिफाय म्हणजे तो त्या पोझिशनासून वेकट जावपाचो. कित्याक जर म्हणजे ही एक कीड कशी आसा ती जर आता आणि व्हडली जावपाक लागली जाल्यार ती आणि आमचो जितलोय पब्लिक फंड हा तो कोलॅप्स करता. आता एक साधारणसो पंच मेंबर 5 कोटीचो फ्रॉड करू शकता. 5 कोटी WRD जी शेताची एरिया आसा तेचेर सुद्धा अजून कितें जावंक ना. तो जो फंड हा तो आपल्या प्रॉपर्टीक बेनिफिट करता. सो आमचो हो डिमांड हा की ताका एक वेकट करपाचो अंडर सेक्शन 12(1). सो ह्या डिमांडाच्या अंतर्गत आम्ही पेटिशन फायल केल्ले आसा. एकंदर ज्या वेळा आम्ही पंच मेंबराक कॉन्टॅक्ट केले या संदर्भात उलोवपा खातीर त्यांच्या कडल्यान ऑफिशियली अशें कितें आमकां पायट किंवा आनी काय मेळ्ळेलें ना. तेंच्यांनी इतलेंच म्हटलें की जर आमकां आपण स्वताच्या खातीर जर डेव्हलपमेंट केलें आसलें जाल्यार आपण कित्याक निवडून येतलो आसलो आणि सध्या आपण पंच मेंबर आसा आणि आपण निवडून आयला अशें तांचे म्हणणे आसात. एकंदर राहुल भगत जे आसात लोकल तांचे अशें म्हणणे आसा आणि त्यांची मागणी आसा की त्यांनी 5 रेज्युलेशनां घेऊन स्वतःच्या डेव्हलपमेंटा खातीर यूज केलेले आसात करप्शन केलेले आसात. सो त्याच्या जे डिमांड आसा की त्यांच्या ज्या पदाचेर जे आसात तांकां त्या पदासून काडचे अशें त्यांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळी.